मोगाचे बाबा भयणीनो, आज आमी शुभ वर्तमानांत दोन ओपारी आयकल्यात. एक ते दादल्याची आनी दुसऱ्या ते वस्तरेची. दोगूय बायल आनी ती वस्तरी एक खास एके भाशेन तांची आशिल्ले एक वस्त सांडटात आनी दोगूय खूब त्रास घेवन तोकस घेवन ती वस्त सोदतात आनी मेळ्ळे उपरांत खुशाल बरी जातात. तर दोनी ओपारी आमकां कितें सांगतात? देवाचें रूप, देव मोगाळ म्हणटा आमी. ताचो एक प्रकार आहा दया, काकलूत. देव दयावंत आनी काकलूत म्हणटा. आनी जायते पाणी आमी ताची काकलूत अनुभवला. देव आमकां केदींच सांडिना. हो तर आसा आमचो खास इतिहास. आदमाने इवन पातक केलें, पूण देवान तांकां सांडूंक ना. तांकां बक्षिल्लें आनी एक नवो रस्तो दाखयलो. तशेंच सांगता इतिहास देवाचो. देवान तेजे बरोबर एक नवो करार केलो, खूब खूब मोग केलो आनी म्हणलें हांव तुमचो बापूय, तुमची भुरगीं. पूण जायते फावटी भुरगीं बापाक सोडटात आनी दुसऱ्या देवाक ती पुजा करतात आनी वेळार ताचे दुस्मान येवन तांकां कोयदी व्हरतात. पूण सर्वेसो तांकां सांडिना. प्रवादी धाडून तांकां परत हाडटा आनी तेजें पातक बक्षिता. खरेंच देव दयाळू आनी मोहिमेवंत, काकलूतसार. आनी ज्या वेळार आमी पातक कोत्ता, देव आमकां कृपा दिवन परत रस्तो दाखयता आनी आमचें पातक बक्षिता. पूण आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाय अशें जेजू आमकां म्हणटा. जायत देव खरें देव दयाळू, पूण जर आमी जिवीत बदलिनात, त्याच रस्त्यार चलतात, तर आमचें जिवीत खुशालकाय आसचेना. कित्याक त्या खूब वेळा आमी त्याच पातळी पडटली आनी त्याच वायट रस्त्यार पडटली. जेजू आमकां खास सांगता, हांव मोग खरो, हांव दयाळू खरो. मोगान आमी तुका रोसल्यात, तांकां जायते देणी दिल्यात, तो खूब खूब मोग करता. पूण ज्या वेळार आमी पातकान पडटा, त्या वेळार आमी उठून देवाक भास दिवया. ही पातकां आमी पोत्तून कोचिना म्हूण आमी भास दिया, नाजाल्यार आमी त्याच वायट रस्तो चलतलीं. तोच खास आमी ही कृपा देवा लागीं मागुया, जिवीत बदलूंक आनी नवो रस्तो सोदूंक. हो रस्तो सुखाचो आनी मोगाचो आसतलो.